मडगावच्या लायट हाऊस गॅलरीत क्रिसमस सेल लागला. ह्या सेलांत क्रिसमसा खातीर लागपी सगळ्यो वस्तू आसात. ह्या सेलांतल्यान मेळटा तो फायदो क्लर्जी होमांत आशिल्ल्या दुयेंत आनी जाणट्या पाद्रींक खातीर वापरतले. पळयात लायट हाऊस गॅलरींतलो क्रिसमस सेल. आनी ह्या वर्साक ही सेल आमी हांगासर लायट हाऊस गॅलरी हातूंत केल्या, कित्याक जायत्या लोकांक खबर ना हे लायट हाऊस गॅलरी उगडल्या म्हणून. गेल्या वर्साक बीस साहेबान डिसेंबराचे 3 हाची इनॉग्रेशन केलें सुरवातीक, पूण जायते जाणांक खबर ना. आनी ह्या पासून ती आमची क्रिसमस सेल आमी हिंगा घालता, गॅलरींत घालता. दुसरी वस्त जायते लोकांक खबर ना की आमचे ब्रेस्ट जोजेबा इंडस्ट्री आहा थंयसर जायत्यो वस्तू आमी करता आनी हांगासर घातलेली आसात. आनी थंयसर आमचो फादर एड्रियान मॅनेजर ब्रेस्ट जोजेबा इंडस्ट्रीचो ह्यो सगल्यो चड वस्तू आमच्यो थंयसरल्यो आसात. ह्यो क्रिसमस सेल आमी घालता वर्साच्या वर्साक. आनी कित्याक तो जो फायदो मेळटा हें जाता. आमच्या जाणट्याचें घर आसा थंयसर, ह्या जाणट्याच्या घरांक आमी सहकार दिता, आदार दिता. ह्याचे उद्देशी हें केलोलें आसा ताकाच जे आमचे क्लेज होम पाद्री आसा थंयसर, की ते आमचो फायदो येता. हें येता आमी ते आमच्या जाणट्याचे पाद्रींक थंयसर आमी दवरता. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.